Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Pergan Jesu, Paglab Jesu, Maiman Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Baba बहिणीनो ऐसो दिस आम्ही देवाक प्रत्येक तरान आमकाच्यो बसावण्यो ताणें दिल्लो पाळलेल्या देवाक आमी अर्सिया कित्याक देव बसावणी करता आनी ती बसावणी पाळता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमचो देव आपलें उतर तो कितें सांगता तें जारी करता. देवाचें उतर केदिंगस निर्फळ जायना. सोडवणीची बसावणी देवान केल्ली ती निर्फळ जाली ना. कशें ताणें बसयलें की त्याच प्रमाणे देवाचो जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी आमचे सारको जावन मनशां मदीं जिवन ताणें मनशांची सडवण केली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 किर्तनकार म्हणटा आमकां 45व्या किर्तनांत देवा तूं विस्मीत तुज्या विस्मिता वरवीं तारण करून आमकां जाप दिताय. देवा आमच्या तारोका सगळ्या संवसाराचो बरवसो तूं पयशेल्या द्विपाक लागून सगळ्यांचो आमचो बरवसो देव. कोणाक आमकां जिवितांत कश्ट आसात गे, खंडदाराय आसा गे, निराश आसा गे, सलवणी आसा गे, समस्या आसात गे, आमच्या कुटुंबांत प्रॉब्लेम आसात गे, हर एकल्याक आमकां आमचो सर्वेस्वर बरवसो कित्याक ताणें आमचो बरवसो थीर केला. ताणें आमचो भावार्थ घट केला. ताणें आपूण आमच्या संगता आसा म्हूण ताणें आपल्याच उतरान ताणें दाखोवन दिलां. आनी त्या देखून बाबा भयणीनो आयच्या दिसा आमचें आराधन देवाक अर्सुच्यांत आमी करची या. ताणें केल्ली बसावणी ताणें पाळल्या. कित्याक नातालाच्या फेस्ताक बरीच लागीं आसा. थोड्याच घडयांनी म्हणले बरी आमी ह्या सुम्याची जननाची परब आचरण करता आसतना आमचें काळीज संतोशान भरजे. कित्याक आमच्या सांगता आमचो देव आसा. त्या देवाक आमी सगळ्यांनी काळजांतावन अर्गां दिवया. सगळ्या आमी ह्या घडये उंड्या रोपाराच्या जेजूक आमचे मदें आपोवया, दिंबयेर पडया आनी आमी ताची स्तुती करया. तुम स्मोसो आसरो तुम स्मोचे कोटे तुम स्मोसो कोरो इष्ट तुम स्मोसो देव. तुम स्मोसो आसरो तुम स्मोचे कोठे तुम स्मोसो कोरो इष्ट तुम स्मोसो देव. तुम स्मोसो आसरो तुम स्मोचे कोठे
म्हजो कोरो इश्ट तूच म्हजो देव आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मोका मोडचोता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा सम्या जेजू म्हजो बरगोसो तूं जावन आसाय सम्या म्हजें हें जिवीत जायते फावटी ह्या संवसारांत वाऱ्या वादळाक शिरकल्ल्या तारवा परी सम्या जिवीत म्हणल्यार ह्या दर्यांत हांव संवसार म्हणल्यार दर्यांत सम्या जिवीत म्हणल्यार म्हज्या तारवाचेर हांव जियेतना सम्या चार कुशींनी लारां म्हाका मारून आसात जिवितांतलीं वारें वादळां सम्या जायते फावटी म्हाका बुडोवचे बरी दिसतात हांव कंगाल जाता हांव भियेता जायते फावटी निराशा म्हज्या भोंवतणी सम्या रेवड घालता भियान हांव कंगाल जाता जिवीत म्हजें कशें जिवचें म्हूण कळना हांव जायते फावटी धरणेक शेवटता बरवसो ओगडायता कंगाल जाता निराशी जाता एकसुरो जाता सम्या पूण ह्या सर घडयांनी जेजू तूं म्हजो बरवसो जावन आसाय कित्याक देवाची बासावणी पळचसो संख्य जावन तूं हांगासर आसाय सम्या बापान दिल्लें तें उतर हांव सर्वंदराक ह्या संवसाराक धरतलो हांव म्हज्या पुताक ह्या संवसारी पाठयतलो मनशाक कुळचें तारण करतलो फातकांतले दका सोडयतलो पिडाश्रताची गूण करतलो सक्कड बंदडांत हांव सुटका दितलो सम्या असले रितीन तुवें आमकां जिवीत दिलाय सम्या मनशाच्या मोगाचो संकेत तूं जावन येताय मनशाचो मोग करताय म्हणल्यार सो बापाचो मोग जावन तूं ह्या संवसारांत येयलाय सम्या आनी म्हज्या जिवितांत हांव भरवशान आसा हांव भियेना सम्या कश्ट कितले येवं दीत कितली सलवणी म्हज्या जिवितांत येवं दी कितली वारें वदळां म्हज्या जिवीत म्हणल्यार थारवाक आपटूं दी कितलेशा घडयांनी बुडता म्हणलें म्हाका भोगून दी सम्या पूण तूं जेजू म्हजे सांगता आसतना तूं म्हजो हात धरन म्हाका चलयतना भियेनाका हांव आसा तुजे सवे ह्या उतरांनी म्हाका तूं धैर्य दित आसतना तुजे कुडीन सम्या म्हजे आत्मोधदूस करतना तुजे रगत म्हजी ती व्हाळयतना आनी त्या तुज्या सत्तेन म्हाका तूं भरतना सम्या म्हाका भेना सम्या हांव भियोवचो ना कित्याक तूंच म्हजो रचणार तूंच म्हजो वैस तूंच म्हजें सर्वस्व तूंच म्हजो बरवसो हांव जाणा सम्या तुजेर हांव पत्यता तुजेर हांव विश्वास दवरता बासवणी पळटल्या म्हज्या देवा हांव तुजेर बरवसता हांव तुका आराधन करता
तुंस म्हजो रक्षक तुंस म्हजो वैज तुंस म्हजी सख तुंस म्हजो देव तुंस म्हजो रक्षक तुंस म्हजो वैज तुंस म्हजी सकत तुंस म्हजो देव आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा Alleluia, 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 Alleluia. Boshyambo Benino Mundaru Paraslia, Somiacher Medish to the Voria Tani Killa Basailo, Basono Udaskania Parnasolanton, Devan Amka Yekni, Doni, Kitlusho, Basono, Devan Amka Kelati Ariek Poti, Pravadi. देवामकार येत असताना त्यांच्या मार्फत देव इस्रायल पर जगडे उलेला हर एक पोटी इस्रायल राजाचेर परक्या राष्ट्रांनी धाड केल्ल्या वेळार तांचे देवाळ नाश केल्ल्या वेळार तांकां गुलाम करून व्हेल्ल्या वेळार तांच्या जिवितांत सगळें उगडायल्ल्या वेळार परकी गांवांत ते शियल्ल्या वेळार तांचो देव वगरावना
इद्राल परजेसो देव तांकां वयल्या वयर बसावणी दिता, वयल्या वयर धैर्य दिता, तांचे मदें प्रवाद्यांक धरता, तांचे मदें रायांक धरता. इद्राल परजेक जायते बडी तो परकी गांवांत ती फाटीं हाडटा आनी देव परत्यान तांचे राजवट उबारता. इद्राल परत्यान फातकान पडटा जाल्यारय देव उगो रावना, तांकां आनीकी परत्यान नवी बसावणी दिता आनी परत्यान तो आपल्या गांवाक फाटीं हाडता. अशें निरंतर हांव तुमचो देव, हांव तुमकां सोडून जियेना, हांव तुमकां सोडून सोडिना, तुमच्या कश्टांत हांव तुमकां हात सोडिना, बगर हांव तुमचे सांगता आसा म्हणलें देव परत्यान दाखोवन दिता. जेरेमिया प्रावतीच्या काळार भावा भयणी सगळें नाश जाल्लें, कांयच उरोंक ना. इद्राल परजेची देसवाड जाल्ली, कांयच तांचे देवाळ राजवट ती पुरा धरणी समान जाल्लें, गुलामपणान ते जियेतले. पूण त्या वेळार देव तांकां सांगता जेरेमिया प्रावती 30 आनी 3 अध्यायान, त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो पुटाशें करतलो. त्या दिसांनी देशांनी न्याय निती प्रमाणे आसा तें हांव करतलो. त्या दिसांनी जिवाचें तारण जातलें, जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुसलेम भिरांती वेळें जियेतलें. सर्वेस्पर आमचें नितीवंतपण हें तांचें नांव त्या शहराक दितलीं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. भाव भयणीनो, पळया देवाचें उतर कितलो एक बरवसो दिता. दाविदेक एक प्रामाणीक फांटो पुटाशें करतलो. त्याच देव बसवणे प्रमाणे दाविदाच्या संततींत जोदे आनी मोरयेक थंयसर जेजू बाळक जल्मता आनी कितें न्याय निती प्रमाणचें असलचें राजवट जेजू आमकां हाडटा. ताजी स्वताची नितीची शिकवण आमकां दिता आनी जुदाचें तो थारण करता. इद्रायल परजेक बसवणी जारी करता. भिरांती वेळें जेरुसलेम जियोंक फावो करता. आमचे भिरांत तो कान बुडयता आनी आमकां सदांच ताच्या पातयेन विश्वासान जियोंक बळ दिता. भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत ह्या देवान कितलीं कितलीं अजापां केल्यांत देखून कंडी सावनी आमचो देव आमकां बचाव करता. म्हजे सांगता म्हणा, त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो पुटाशें करतलो. त्या देशांनी न्याय निती प्रमाणे आसा तें करतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें. जेरुसलेम भिरांती वेळें जियेतलें. सर्वेस्परो आमचें नितीवंतपण हें नांव त्या शहराक दितले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, पबलाक जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू. परत आनी एक बसवणी आमकां देवाचें उतर दिता. दळबरांचो सर्वेस्वर ह्या पर्वताचेर सगळ्या परसांक गोडयेक जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मांसाचें आनी परण्या दाकाचें जेवण, सराच्या आनी सर्बेच्या मांसाचें, गाळून काडलेल्या परण्या दाकाचें. भावा भयणीनो, पळया इसाया प्रावतीच्या पुस्तकांत 25व्या आज्ञान केल्ली आमकां बसावणी देवान कितें आमकां दिलां तें जेवण आपलेंच मांस आनी रगत ताणें आमकां दिलां. ताची कूड आनी रगत दिवन आमकां दादोशें केलां, आमकां जीव दिला, आमचें ती नवेपण भरलां, आमच्या जिवितांत नवें रूप दिलां. येवकारीच्या रुपार आमी सांगता मेळटा, येवकारीच्या बळान आमी क्रिस्तांव जियेता. कितलेशे सांत भक्त येवकारीच्या बळान जियोंक शकल्यात.
जीव दिवंक पर्यंत सकल्यात कोणाक बेना कित्याक येवकारीचो तो जेजू तितलो बरो आदीक आज सगळ्या संवसाराच्या कोणशांनी ही गरजांनी खोपेरांनी अर्ये कडेन तो वस्ती करता आनी आमचें जिवीत बळवंत करता अशें ताच्या कुरपेचें जेवण ताच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां तो दिता आमच्या जिवाक नवें रूप दिता म्हणजे सांगता म्हणा दळ बरोसो सर्वेस्परो या पर्वताचेर सगळ्या परसांक एक व्हड जेवण तयार करतलो सर्बेच्या मांसाचें परण्या दाकासुराचें जेवण सराच्या आनी सर्बेच्या मांसाचें गाळून काडलेल्या परण्या दाकासुराचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, Ergan Jesus, Oglap Jesus, Maiman Jesus, Toti Jesus, Aradan Jesus, Mandar Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. मुखली बसवणी देवाचे उतर इजाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 20:9-12 पळयता 17 लेबनोनीक पिकाळ मोळें जातलें लेबनोनी पिकाळ मोळें जातलें बेरी आसा ती पुस्तकांत ती उतरां आयकतलीं कुर्डांचे दोळे पळोवंक शकतले लनविकांक सर्वेस्पर ती परतून संतोश मेळटलो दुबळी इस्रायलाच्या देवा ती उल्हासतली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेसू ओग्लाप जेसू महिमान जेसू स्तुती जेसू वंदन जेसू आराधन जेसू हालेलुया 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 भाव भयणीनो आमचें जिवीत पिकाळ जातलें म्हणटा देवाचें उतर दोस काय घेवन जातलें कांयच उणें आसचेना बेरी आसा ती आयकतलीं आनी कुर्ड्यांचे दोळे पळोवंक शकतले खरवेच परती आमकां संतोश मेळटलो आमची दुकां पुसून वेतलीं आमची दुबळी इस्रायलाची देवा ती उल्हासतली दुर्बळकाय सुमी कान उडयता दैवी क्रिस्तकान आमकां भरता देवाचें उतर म्हणटा परत आमी पळयता इजाया प्रवादी अध्याय 30 आमकां देवाचें उतर सांगता तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकांक तूं देखतली तूं भुंयत वमताय तें त्या बियांक तो पावस धरतलो भुंय उत्पन्न करता तो गोव भरपूर आनी घटाय असो जातलो कितल्या पुरबाची उतरां एक बरोबर आमी रिपीट करया म्हणजे सांगता म्हणा तूं उलो मारतना तुजी तो दया करतलो तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकांक तूं देखतली तूं भुंयत वमताय त्या बियांक तो पावस धरतलो भुंय उत्पन्न करता तो गोव भरपूर आनी घटाय असो जातलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेसू ओग्लाप जेसू स्तुती जेसू वंदन जेसू हालेलुया 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 आमी एक वर सक्कड गीत आमी गावया देवान कितल्यो बासवण्यो दिल्यात हर एक बासवण्यो पाळल्यात ताणें आमचेर भरपूर आशिर्वाद घाला आमच्या कार्यांचेर आशिर्वाद घाला आमच्या बेळाचेर आशिर्वाद घाला कामाचेर आशिर्वाद घाला कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला भुरग्या बाळांचेर आशिर्वाद घाला प्रायवंताचेर आशिर्वाद घाला गजेचेर आशिर्वाद घाला वाड्याचेर आशिर्वाद घाला हर एक आमच्या कामांत आशिर्वाद दिला ह्या देवाक आमी सक्कड अर्चया आनी ताची स्तुती करया ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ
ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ इकडे बरं मी उभे राहव्या देवाची उतर मेकोव्या ह्याकडे देवाची भासवणे आज आमकां कितें मराठी प्रवादीच्या उतरांनी आमी आयकोव्या कशें देव आपली बसवणी पुरत्या मापान जारी करतलो म्हूण मलाकी प्रवादी आमकां दाखोवन दिता इकडे बोर आमी आयकोव्या सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतांक धरतलो आनी तुमी स्वता तो सुमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो तुमी अत्रेकता त्या खरारसो दूत येतलो म्हणटा दळबराचो सर्वेस्पोर ताच्या येण्याच्या दिसा कोण विरोध करूंक सकत तो प्रत्यक्ष जातना कोणाच्यान उबो रावंक जायत कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको दोबयेच्या खारा सारको आनी रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भशेन तो आपल्या आसनार बसतलो लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो रुपया आनी भांगरा पर्यंत तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें आनी अशें जशें आदल्या काळार पुलवेल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो पळया सर्वेस्परचो वर्तोप आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव एलिया प्रवादीक तुमचेशी धरतलो
हांवें देश नासाच्या शिरापकाल घालिना समच्याक तो बापायची काळजां भुरग्याशी ओडतलो आनी भुरग्याची काळजां बापायशी ओडतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वचनकार. एक घडी भर बसया बाबा. एक मोठो नियाळ आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी करया. बाबा भयणीनो, एका 10व्या क्लासीच्या भुरग्याक एका पिरकेचें नांव आसतना ताच्या आवयन आनी बापायन एक प्रॉमिस केली. तो भुरगो तिका दुर्बळ्या कुटुंबांतलो पूण शिकच्यान बरो हुशार आशिल्लो. आवयन बापायन म्हळें, पुता तूं 85% वयर काडशी जाल्यार मार्क तुज्या SSLC परिक्षेंत तुका लॅपटॉपान दिता. भुरग्या बारीस कशी जाली. हट्ट धरून शिकलो. रिजल्ट येतना ताचें रिजल्ट 93%. 93% रिजल्ट आयलें ताचें. रिजल्ट आयिल्ल्या दिसाच आवय बापायन ताका गोत्तू नासतना आण दवरलें बरें एक लॅपटॉप. तांणी गोळिल्ल्या पयशांनी ग्रेस्तानय ती जाल्यार पयशे वट्ट करून तांच्या भुरग्याक कितें बसवण दिल्या ती पाळेजे वस्तुपोटी आवय बापाय बसयतात भुरगीं शिकचे म्हणून. मागीर तुका गरज ना पुता निवटी म्हणटात. पूण ताणें निराशी करूं ना. तक्षण रिजल्ट पळोवन येजे जाल्यार भुरग्याच्या हातांत लॅपटॉप तयार आसलें. इतली खुशी भुरग्याक. भावा भयणीनो, आमचो देव असलो जावन आसा. आमचो देव उतरांनी फटयना. वगार कितें तो बसयतगी तो सगळें जारी करता. आयच्या पयल्या आयच्या वाचपांत आमी पळयता देव एक बसावणी करता. पळया, एक वाट तयार करूं हांव म्हज्या दुताक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सुमी अवचित आपल्या मंदिरांत आमच्या मंदिरांत येतलो. एक बसावणी देवान केल्ली आनी आमी पळयता जुवांव बाप्तिस्ताक ताणें धाडलें वाट तयार करूंक. आनी जुवांव बाप्तिस्तान येवन वाट तयार केली आनी जेजूची वळख ताणें करून दिली. कोणेच चिंतिनातले बरी अवचित रितीन म्हणले बरी म्हणजे संवसाराच्या रुपाचेर न्ही, एका ल्हानशा गोरवांच्या गोट्यांत जल्मलो तो बाळक कशें मनशा रुपांत एक सादो मनीस जावन एका दुर्बळ्या कुटुंबांत कामेलाच्या कुटुंबांत जियेल्लो सुमी ताची तो वळख करून दिता. आनी अशें सडवणदार मनशाक असो सादेपणी मनशा मदें तो येतलो म्हणलें तो जारी करून दाखयता. कित्याक हांगासर सांगलें उतार जेजू तें खरें जालां आनी जारी जालां हें आमी पळयता. आनी म्हणटा मुखार तुमी अत्रक्त खरारसो दूत तो येतलो आनी म्हणटा सर्वे दळ बरसो सर्वेस्पर. आनी ताच्या येण्याक कोण विरोध करूंक शकत. संवसारांत तो बळस विरोध केलो जेजूचो. सडवंदराक ताणें धाडलें. ह्या सडवंदराक दैत्यानी स्विकार केलो ना. दैत्यानी ताचो विरोध केलो आनी आमी पळयता त्या सडवंदराक लोकांन कुर्सार मारलो. पूण कोणाचो विरोध देवा मुखार रावलो ना. मनशा मुखार जर तर तो एका रिती सलमलो म्हूण दिसलो जाल्यार देवातय ते कांय सरलें ना. कित्याक जेजू जिवंत जालो आनी मनशा मदें तो आजुनूय तिरासानेन रावला. भाव भयणीनो, हें आमकां देवान दिल्ली पयली बासोणी तो जारी करता. देखून आमकां सगळ्यांक ह्या संवसारांत एक धैर्याची बसावणी. आमकां कितें सुमयान देवान बसयल्लें तें परण्या सोडल्यार देव आमचे थंय जेजू मारपाक जारी केलां. आनी जेजू आमच्या सांगता आसतना आमी कोणेच भिवंक ना. तो आमचे सांगता आसा. ताका विरोध करूंक कोणा वरवीं जालें ना.
ताका जिवन ताका जिवेशी मारलो जाल्यार जिवन पण आडाव कोणा वरवीं जालें ना. ह्या सौम्याक बळया 12 जाणां शिसांनी ती शुभवार्ता प्रसार करून सुरू केली. त्या 12 जाणांक सगळे ऑलमोस्ट एकल्या दोगांक सोडल्या सगळ्या आपोस्तलांक मारतीर मारले. आपोस्तलांच्या फाटलावदारांक जिवेशी मारले. कितल्या क्रिस्तांव भावार्थ्यांनी जीव दिलो पूण कितले रगत वाडले. कितले क्रिस्तांव मरण पावले. आजुनी मरतात पूण आजुनी क्रिस्ताक आडोवंक कोणा वरवीं साध्य जालां गे ना. संवसाराच्या कोनशांनी म्हजेर सौम्याची शुभवार्ता पावल्या आनी पावूनच आसा. ती वचूनच आसा. खंय कडेन दोनी म्हूण दिसता आनी एकडे थंयसर परत आनी एका कुशीन भावार्थ जिवाळ जाता. भाव भयणीनो हें कोणा वरवीं रावंक असाध्य. कित्याक देवाच्या उतरांगा सांगता की हें जारी जालां. देखून आमकां भरवसो आमी देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरीचे. सौम्याचेर विश्वास दवरीचे. सौम्य आसा म्हणटना आमच्या जिवितांत आमी सलवनाव. एक फावटी जेजू सलवलो म्हूण दिसता कुसार मारतना जिवन पण ताका तेजेर रूपत दिता. आनी तशेंच आमकांय एक सलवणी जावं पुरो. थोडे फावटी कश्ट आमच्या जिवितांत येवं पुरो पूण आमचो भावार्थ जिवाळ आसतना आमी आनी एका वाटेन परत धैर्यान उठता नव्या रुपान उठता. हें आमकां पयलें सौम्या ती आमची बसवणी तो जारी करता. दुसरें आमी पळयता देवाचें पवित्र रूप. हांगासर देवाचें उतर सांगता सोनाराच्या उज्या सारको धोबयेच्या खरा सारको रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भशेन आपल्या आसनार तो बसतलो. लेवीच्या पुतां तो नितळ करतलो आनी रुपया बंगारा बरी तो तांकां निर्मळ करतलो. प्रामाणीकपणी सर्वेस्वराच्यो भेटवण्यो करप तांच्यान जातलें. थंय पळया सर्वेस्वर देव पयलें कितें करता आपल्या लेवीच्या पुतांक म्हणजे याजकी वर्ग देवान आपयलेले तांकां पयलें तो नितळ करतलो म्हणटा देवाचे उतर. कित्याक कोण जर तर एरांक तो पवित्र करता एक याजक एक लेवी वर्ग असो देवान आपयलेलो तो देवाचो मनीस तो पवित्र जावंक जाय. ताणें पवित्र जाल्या शिवाय संवसाराक ताणें पवित्र करूंक जायना. देखून पयलें देव म्हणटा ताका नितळ करतलो ताका पवित्र करतलो ताचे पातकाचें खत तो धुवन काडटलो ताका ताजें रूप तो बदलितलो रुपया आनी बंगारा भशेन तो निर्मळ करतलो उज्यान घालून ताका लासतलो. आनी ही देवाची बसवणी. ते देखून बाबा भयणीनो देव आमकांय त्या रितीन तो पवित्र करता. देव आमकां विसतल्या यासका मारिपात विसतल्या आपल्या मुखेल्या मारिपात देव आमकां नितळ करता. देव तांकां ते विसतल्या देवाचे मनीस तो सांबाळटा. तांणी पात करतना देव तांकां सारके वाटे काडटा. ही देवाची बसवणी पळयता देव जारी करता. अशें संवसार पवित्र करता कुटाम पवित्र करता आमचें जिवीत तो पवित्र करता. हर एक आमचें बलिदान देवाक मानव सारकें करता. आज आमी सक्कड मिसाचें बलिदान भेटयता. तें बलिदान आमकां मानवचें जाल्यार पळया देव त्या याजका पवित्र करता आनी ताचे मारिपात आमकां सगळां पवित्र करता. आनी अशें मारिपात देव मनशा जिवीत मनशाचें कुटाम मनशान करचें काम मनशाचें हर एक ताचें जिविताचें संगती तो पवित्र करता. अशें पवित्रपणाचें आपुणें देव आमकां दिता. ते देखून भावा भयणीनो नातालाच्या फेस्ताक आमी लागीं आसा. आमी सगळां पवित्र जावंक जाय. आमी आज कुमसारां दवरल्यात दैती तुमी आज कुमसारां जाल्यात कुमसार जाल्यात आमकांय पुर्यादकाक रितीन आसली कुमसार आसले ह्या कित्याक ह्या नातालाच्या फेस्ताक आमी बरें कुमसार जावन तयार करूंक आसा. कित्याक आमी संवसारांत पातकी मनीस आमचें थंय दैत्य उणें पळोवन आसा. ते देखून देव आमकां नितळ करता. नितळ जावया देवा थंय पवित्र जावया. उंड्या रुपार जेजू आज आमच्या मदें आसा. आनी परवां नातालाच्या फेस्ताच्या संदर्भाचेर आमच्या जिवितांत आमी तो संभ्रम करता तो येवचो. आनी त्या देखून आमच्या काळजांत आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत ताका जागो दिवया.
आम्ही पवित्रपणाक आम्ही आमकांच भेटोवन दिवया, देवाक आमी समर्पित करया. एक घडयांबर आमी मागया देवा कडेन, सौम्या आमकां पवित्र कर, तुजी बसवणी आमचे थंय खरी कर. तुज्या इस्रायल परजग तुवें सौम्या नितळ केली, तांकां पवित्र केलें आनी तांकां तुवें फळते जिविताचें फळादीक केलें. आज आमचे थंय वस्तू बरवसो जारी कर. आज आमकां नितळ कर, आमकां पवित्र कर, तुज्या कृपेन आमकां भर. आमचें जिवीत सौम्या तुजेंच कर. आज आमी तुका आमकां समर्पीत, आमकांच तुका समर्पीत हांव. सौम्या आमकां पवित्र कर. आमी मागया हे गिता रुपार आमी देवाक आमकांच समर्पया. देवाचें पवित्रपण आमचें ती मागया आनी देवाची पवित्र हातेरां जावंक देवाची कृपा आनी आदार आमी आतां सक्कड सौम्या लागीं मागया. बसवणी देवाची संपूर्ण जाल्या, सोडवण मनशाची करूंक आयला. बंदाडांतले तो आमकां सोडूंक आयला, देवाचो पूत तो मनीस जाला. बसवणी देवाची संपूर्ण जाल्या, सोडवण मनशाची करूंक आयला. बंदडांतले तो आमकां सोडूंक आयला, देवाचो पूत तो मनीस जाला. ह्या घडी आमी मागया थोड्या गरजां खातीर, पवित्र सभे खातीर मागया. आमी प्रत्येक रितीन आज देवाचें उतर इसाया परावतीच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 5 आमकां सांगता, अरण्यांत जरी फुटाशे आनी पडटल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाण वळटले. अरण्यांत जरी पडटल्यो सुक्या करडे भुंयत वाण वळटले. आज आयचो संवसार बाबा भयणीनो सुक्या अरण्या पर्यंत जावन गेला. संवसारी राटावडी सडल्यात. पवित्र सभे खातीर मागया. पवित्र सभा म्हळ्यार आमी सक्कड आज आमचें हर एकल्याचें संवसारी जिवीत संवसारी संगतींनी लेखावरतें बरोवन गेलां. आज मनशाक देवाची गरज उणी म्हणले बरी भोगता. आज मनीस संवसारी वस्तूंचो गुलाम जाला. आज मनशाचें अर्दें स्वतंत्र आज वस्तूंच्या हातांत आसा. म्हणजे आज संवसाराच्यो संगती मनशाचें जिविताचें निर्धार करतात. आज मनीस पयशांच्या आशेक बुलता. संवसारीक ग्रेस्तकायेक आनीकी चड आशेता आनी थोडे फावटी तसो गुलाम जाता. संत निर्धार ताका काण घेवंक जायनात. अशें पवित्र सभा एका रितीन अस्कस जाता. देवाचें बोळ पवित्र सभेन आसच्या बदलेक संवसाराचें बोळ चड जावन येता आसतना, भावार्थ अस्कस जाता आसतना थंयसर देव मनशाच्या जिवितांतून पयस जाता. देवाचे मनीस भिजलेले मनीस ते आज देवाचे मनीस जावन जिवच्या बदले जायते बडी संवसाराचो वसो लागता आसतना पवित्र सभा अस्कस जाता. ह्या जगाचें पवित्रपण, देव गवळ्याचें पवित्रपण, धार्मिकाचें पवित्रपण ते पवित्र सभेक भोळ दिता. आनी जर तें अस्कस जायत आज पवित्र सभेचें बोळ उणें जाता. देखून मागया आमी पयल्या सुद्दां ह्या जगां खातीर, धार्मिकां खातीर, आमच्या बिस्पां खातीर, पाप सेवा खातीर, आमचेच खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी आमचो भावार्थ घट जावं दी. पवित्र सभा जावन आसची. आमी सगळीं आमच्या घरांनी मागण्याचो स्पिरीत सोडून दी. देखून आमी बळादीक रितीन मागया. सौम्या आज पवित्र सभा घट कर. मागण्याची पवित्र सभा कर. पवित्रतेचो परसळ पवित्र सभेन आसूं दी. पवित्रतेचो परसळ आज तुझ्या गवळ्यांतय आनी ह्या जगांतय धार्मिकांतय आसूं दी. पवित्रपणाचो परमळ आमच्या परसळ आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी आसूं दी. सौम्या संवसाराच्या वशांत आमकां सोडय. नितळ कर, सुटका दी. आमकां गुलाम जावं नाका. सौम्या आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या
लोकांनी आमच्या भावार्थांनी आमच्या याजकांनी आमच्या धार्मिकांनी आमच्या गोवण्याने संसाराचे गुलाम करून दी नका सौम्या बगार आम्ही सगळ्यांनी तुझी बळ अधिक पवित्र परसा जाऊन जिओको सौम्या तुझे आशीर्वाद दे तुझी कृपा आम्ही मागता जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. देवाचे उत्तर संत इसाया प्रवाच्या पुस्तकान परत त्याच 35व्या अध्यायात जई कोल्यांची दोल असली तई लोवे आणि शिवे उपजतले आणि तांकां राज रस्तो वेतलो आणि तांकां पवित्र वाट म्हणटली. मागीर आमी प्रत्येक रितीन आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबा खातीर किंवा क्रिस्मस संदर्भाचेर विशेष जावन आज कितलेशे कडेन आज आमच्या मनशाचें जिवन कोल्यांच्या दुली भशेन जालां. आज आमची प्रामाणीकपण उणें जालां. सता नितीचें जीवन उणें जालां. आज मनीस अन्याय करणूच आसा वायट करणूच आसा. आज स्वताचें प्रामाणीकपणाचें जिवीत पळोवंक मेळना. प्रामाणीक मनशा जिवंक एक कश्ट जातात. सगळ्यांनी भ्रश्टाचार भरला लोस भरला आनी असलें वायट आनी खोटेपण भरलां. आज आमच्या कुटुंबांनी आमचीच भुरगीं वायट वाटेक वयतच आसात. ड्रग्साच्या त्या पिडे बरी जातात. ड्रग एडिक्शन जातात. आमाल पिवण्याच्या सुवेक बली जातात. आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी कितली कुटुंबांनी आमाल पिवणे सुलेखावी सोडून गेला. आज आमच्या जिवितांत कितलेशे कडेन कुटुंबांनी वायट संबंध सडल्यात. लग्ना भायले संबंध सडल्यात. पवित्रपणाची ते एका रितीन विडंबन जाता. सौम्या असलें तुका आमी भेटोवन दिता. कोल्यांच्या दुली भशेन जाल्लीं आमची कुटुंबां आज पवित्र कर सौम्या. लवे आनी शिवे आसलेले बरी आमी तुजी पवित्र मनशां जावन जियोंक आनी आमचें जिवन तिरासनाचें जावंक एका क्रिस्तांव कुटुंबाक आशिर्वाद दी. सौम्या नातालांचें फेस्त आयलें ह्या वेळार आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबा खातीर विशेष रितीन आमी मागता. सौम्या आज आमची क्रिस्तांव कुटुंबां तूं ये तुज्या त्या पवित्र जल्मा बरी नितळ जावन दी. सौम्या आमच्या कुटुंबांनी पवित्रपण आसूं दी. सत आनी नीत आसूं दी. मोग आसूं दी. समाधान आसूं दी. पयशे आस्त ग्रेस्तके खातीर कुटुंबां विबाडची नाकात. संवसारी संगती खातीर ह्या आर्थीक ह्या बळाच्या तोरवी सौम्या आमची कातरां तुटची फुटची नाकात. आमच्या भुरग्यांनी वायट वटेक वचचें नाका. आमच्या भुरग्यांनी ड्रग एडिक्शनाक वचचें नाका. आमच्या वडील आमाल पिवणा बली जावचें नाका. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी समान या वायट संबंध सडचे नाका. सौम्या आमी तुजी समर्पीत जावन आसा. तुजे विस्तार जावन आसा. आमचे क्रिस्तांव कुटुंबां पवित्र कर म्हूण सौम्या मागता आनी तुका समर्पीत. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. इसाया प्रवादीचें पुस्तक सांगता गितां गावन ती सियोनाक वेतली. सासणीक संतोष तांच्या माथ्यार आसतलो. संतोषांनी अन्न ती भोगतली आनी दूख आनी रुदान पळोवन वेतली. आमी मागया प्रत्येक तरान कोण सक्कड कश्टांत आसात. कोण सक्कड आर्थीक अडचणेंत आसात. कोण सक्कड समस्यांक बली जाल्यांत. कोणाच्या कुटुंबांत प्रॉब्लेम आसात. कोणाच्या जिवितांत तांकां टेन्शन आनी प्रॉब्लेम आसा. खंयचे पर्याय करूंक जायना ते समस्या जातात. नुस्त तेमताव नसले समस्या आसात. आमी तांचे खातीर मागया. कोणाचेर रीण आनी की परीक जावंक ना. कोणाचेर लोन आनी की माथ्यार आसा.
कोणाचे काम अर्ध्या धरले घराचे जाऊन दी खंयची अर्ध्यार आसा कोणाचे बिझनेस लॉसार आसा कोणाचे हात घाल्ले काम ते अर्ध्यार आसा कोणाचे बेळ्याचे कृषीचे काम नसतार आसा हे सगळे आमी तांकां भेटून दिवया कित्याक तांच्या जिवितांत खाय इल्ले संतोशान जियेव्या म्हूण जिवच्या तांकां जाल्ल्या त्या नसताना ती कंगाल जाल्यांत निराश जाल्यांत आज तांकां देवाचे उतर पर्यंत जावन दी संतोष तांच्या माथ्यार आसून दी संतोशान ती सियोनाक वयतली म्हणजे सुमयाच्या पांयां तळी गितां गावन येवचे भाग तांकां फावो जावन दी संतोशानी आनंद ताच्या कुटुंबान ती भोगून दी आनी हृदान पळोवन वचून दी म्हूण आमी मागया सुमया आज सकड आज कश्टांत आशिल्ल्यांक रक दुकां गळयतल्यांक टेन्शनार आसल्यांक प्रॉब्लेमार आशिल्ल्यांक कश्टांत ते भायर येवंक जायनातल्यांक रिणाच्या भरांतल्या भायर येवंक आर्थीक संकश्टांत ते भायर येवंक जायनातल्यांक मस्त रितीने प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक मॅरीड प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक भुरग्यांच्या प्रॉब्लेमांनी सांपडलेल्यांक सुमया तुका आमी समर्पिता ह्या घडये सुटका दी सुमया आयन ह्या नातलाच्या फेस्ता पयले तांच्या घरांनी समाधान जावूं दी तांचे समस्ये पर्याय तुमची वाटतून ताके धैर्य दी सुमया तुजे लागे मी मागता जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका त्यास अध्यान परत देवाचे उतर सांगता 35 अध्याय वाक्य ऐकता कुरड्यांचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले मेरवा भशेन तोंडे ते उरतले मोन्यांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो मागया बाबा भयणीन ह्या घडये पिडेस्तां खातीर कितलीशीं पिडेस्तां आमच्या घरांनी आसात कितलीशीं पिडेस्तां आज आस्पत्र्यांनी आसात कितलीशीं पिडेस्तां गूण जायनातल्या मारेकार पिडेक वळख जाल्या आज कोविड परत्यान ते आरंभ जाला एका रितीन बेश्टायत आमकां ह्या कोविड पिडे वरवीं मस्त आकांत उपजल्यात आदल्या कोविड पिडे जाल्ली ती कश्ट नश्ट भोगल्ले सलवणी निराशा आनी की मुतीन ती वसोंक ना मागया सुमया कडेन सकड पिडे वरवीं कश्ट जाल्यांक आमी भेटून दिवया तांच्या जिवितांत त्या कश्टांनी पुरासाने सोलवून ती गेल्यात कितलेशे कश्ट तांच्या जिवितांत आयल्यात कितलेशे जाणांनी पिड्याक वकात करच्या खातीर असले भांगार पुरा विकला जागो विकला असले पयशे पुरा पिड्याक घाल्यात लोन केला रीण केला ते फारीक जावंक ना भुरगीं गळटात थोडे फावटी आवय बापायच्या भलायके खातीर कितले पयशे आसले फावनांत कितले वळवळे पिडा गूण देतना कश्ट जाता काम करूंक जायना कितलेशे जाणां हात पाय येनात कितलेशे जाणांक एक बसूंक जमान जायना न्हीद ओंकी जायना थोडे न्हीद पडना मारेकार पिडे वरवीं कश्ट जातात कॅन्सर पिडा कितलेशे जाणां आसात आनी कितलेशे जाणां किडनीच्या पिड्यान कश्ट जातात डायबिटीस आनी इतर पिड्यान कश्ट जातात ह्या पिडे वरवीं आज तांचे जिवीत दुखाचें जाला सुमया तुवें बसवणी केली तशी ही बसवणी जारी केली तुवें सकड पिडेस्तान तुवें गूण केली बेऱ्यांक तुवें सुमया तांकां बरें केलें कुरड्यांक पळयशें केलें तोंड्यांक सलाशें केलें तुवें मेल्ल्यांक सुमेध जीव केले सुम्या आमी तुजेर विश्वास दवरता नातालांच्या पेस्ताक आमी ह्या संदर्भाचेर आज तुज्या जल्माच्या परबेचो संतोश ह्या पिडेस्तां फावो कर कितलीशीं जाणां अंतरणार आसात ह्या पिडे वरवीं घरचीं कांगाल जाल्यात निराशेर आसात पेस्त दिसनाका म्हूण भोगता काल पेस्त घरचें घरांत दूख आसतना पिडा आसतना सुम्या कसली निराशा काणयोन आसलेल्या आपड जेजू तांकां ह्या पिडे वेळार धैर्य दी सुम्या तांची पिडा गूण कर तांचे कश्ट हाडू कर तांचे समस्या परिहार दी सुम्या तांकां वाड दाखय तुज्या दैवी कृपेन तांकां नितळ कर तुज्या आमलीक रक्तान ताका अभिषेक कर ही पिडा खान वडय
सुटका दी सोम्या तांकां भलायकी दी म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव तुका समर्पित हांव गुण कर जेजू गुण कर जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्श गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्श गुण कर जेजू मागया आमी आज सबार्दन त्या सवा कंडिसावन्यात मागोवंक आसात पूण आज कारणांतर म्हाका आज ते बरोवंक जावंक नात पूण आज ही सगळीं त्या सवा येयल्लीं हांव हांगासर दवरतां मुखल्या आराधना वेळार हांव ती दवरतां तशेंच आज दवरतां बरोवन ते हाडून तरी आज वेळाक लागून आज सक्कड त्या सवा सोम्याच्या पांयां तरी दवरतां हांव सबार भक्तीकांनी म्हाका फोन कर सांगलां फादर आमच्या खातीर माग थोड्या वेळा ती दोगां पिडे आसतना म्हाका फोन केला आनी सांगलें फादर आमच्या खातीर एकला उडास जगत आनी एकला आस्पत्रांत आसा कश्ट जात आनी एक कॅन्सर पिडेन कश्ट शिकला आनी एका कुटुंबांत समस्या येतात मस्त प्रॉब्लेम्स आसात आज एकल्याची त्या सवा आज भेटून ह्या घडी तुमची त्या सवा भेटून दिया सक्कड तुमी मागा ह्या आराधनान तुमी भाग घेतले सगळे आज तुमची त्या सवा हांव सोम्याक तुमच्या नांवान हांव भेटयतां एक तुमची त्या सवा एक रावते आज आराधनात भाग घेतले मिडियान भाग घेतले युट्यूबान भाग घेतले डिवायन मोटिवेचर भाग घेतले एक तुमची त्या सवा आज ह्या घडी मागा सोमी तुमच्या मागण्या ऐकता आज पवित्र रितीन आज देव तुमकां आपटलेच आसा तुमी आज दटली त्या सवा सोम्याच्या पांयां तळी हांगासर आसात तुमचे दूख तुमी कितें उसारलां सोम्याच्या पांयां तळी तें दवरलां तुमचे कश्ट कितलो तेमतो तुमी व्हांवून आसात सोम्याच्या पांयां तळी ते दवरल्यात सोमी तुमचेर दिश्ट घालना आसा ह्या घडये तुमी बघते ते कश्ट तुमच्या मतींतली टेन्शन तुमच्या मतींतली बेजाराय तुमच्या जिवितांत तुमी बघची सोलवणी तुमच्या जिवितांत ती निराशा फाटलो कितलो तेमतो तुमी कश्ट जातात खंयच्या रितीन तुमी कितले मागलां आनी तुमच्या मागण्यांत जायते फावटी तुमकां निराशा भोगल्या ह्या घडी जेजूक भेटया सोमी आसा तुमच्या खातीर मोगळा जेजू ही सक्कट त्यासावा आज भक्तिकान दवरलेली सोम्या तुज्या मुखार दवरता सोम्यान जेजू ही सक्कट त्यासावा आज तुझे दवरतना जेजू तांचे दिश्ट घाल बरोबर शांती तुझे लागीं मागते आसात जेजू सोम्या तुवें तांकां आपडेशे तुवें तांकां गुण करीशे तांचे समस्या परिहार करीशे सोम्या तांच्या बंधनांत तांकां सुटका दिशे सोम्या तांचे कश्ट कितलो तेमकां सुसून तांकां तापकाना सोम्या निराशेंत आसात ह्या घडये जेजू तुजी दैवीक दिश्ट तांचेर घाल 2000 वर्सां जेजू येताना सक्कड पिडेस्तान तुवें गुण केल्ले रुकार बसल्या धक्के वाकून तुवें पळयल्ले आरेगरच्या मोतीन ती चिंतना तुका समजली 30 आनी 8 वर्सां त्या बेसाच्या तळ्या कडेन मनशाच्या काळजांत ती भोगणां तुका समजली कुड्या बार्तिमेवची भोव तुवें आयकली लोकांच्या जम्यांत तुजे लागीं गेल्ल्या स्त्रियेची भोगणां समजली सोम्या तुका ते समजता सोम्या तुजे ते मनशापण आसले तुजे ते मोग आसलो सोम्या तुजे ते पिरमोत आसली तुजी काकळट आसली सोम्या तुजे ते आनी त्या शक्तीन मनशांक तूं देखतलोय मनशाच्या काळजाची गुंडाची चिन्ह तुका समजतली सोम्या ह्या घडये दिश्ट घाल आज हे सक्कड करता दिश्ट घाल ह्या आराधनाक आमकां कुमोव करतना दाणींचेर दिश्ट घाल सोम्या कितलेशे जाण आज आयचे हे आराधन स्पॉन्सर केल्या दाणीच्या कुटुंबाचेर तांचेर बेसांव घाल फुलां नांदिल्ल्याचेर बेसांव घाल आज एक घालता डेकोरेशन केल्या धर्मणीचेर आशिर्वाद घाल आज हांगासर आमकां श्री मिस या डिवायन टीव्हीचेर तुज्या मालकाचेर प्रसार करचेर आशिर्वाद घाल हांगासर रेकॉर्ड करतना संगीतलांचेर तशेंच ताका कुमारतनाचेर ह्या आराधना भाग घेतनाचेर आशिर्वाद घाल जेजू तुजेर आमी पाती येता विश्वासान मागता तुजे लागीं दिनभर पडया हात उबारया सक्कड आमी सोम्याक पळया सक्कड आमचे हात उबारया
देवाची स्तुती करूया हरी एकल्या देवाची स्तुती करूया आमची क्रोध देवाची उतरापर्यंत जेजो जेजो या घडी आम्ही सगळं तुका स्तुती करता जेजो हरी एकल्याचे आमचे कस तुझे मुखार दवरता जेजो या घडी आमचे दिस घाल लोकांच्या जम्यामधल्या हरी एकल्याचे कस तुका समजलं जेजो या घडी कोण पैशाने लागले हरी एकल्या जेजो याकडे तू म्हणकर सोम्या तुझे दैविक सकाळ म्हणून दे वाढव दे सोम्या तुझ्या आम्हाला रक्तानाभिषेक कर कुठल्या हरी एका कष्टांत नका सोडके कितली जण रडतात जे तुका पोस सोम्या रडून पृथकून गेल्या त्यांच्या दोळ्याने आणि तुका येणं घर सोम्या तुका ते साथ असा तुका कोणतार सोमी वीर मोदी सो सोमी सोम्या तू आमका बासवणी दिलाय तुझी बासवणी जारी करताय तू आमका नाव म्हणून नाही सोम्या आम्ही सगळ तुझ्या लगे मागता हम सो सोमी का कोणतार सोमी सोम्या तुझे रमी पाती दाव रम्या अंजेजो कितल्या सणाने आज तुझी दिली मागणी ऐक जेजो हालेलुया 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 जीदा 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 देवे येवे येवे Lord Jesus Lord Jesus Jesus bless them Lord touch and heal Jesus let your power come and heal us Lord let your power deliver us Lord hallelujah 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 Diavola sacramenta sastam nama koroya purvilya rupa potla novyoriti adarya Savon vecha asgat vishwa pavartache vardevya zashe bapa dashe sputa ulasani stutisa हे देवाविचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचा उडास आमका तुवे सोडलाय तुझ्या सोडवेन सफळ सदान आमचे देमे बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरान आम्ही मान करून आमका दयन फावा कर जो जेतन राज करताय ससनच ससना कैसे वो सोदन करो my past tus ist muso somia tu so muso swa